बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासून बाबामरेनो जेजू दिता ती खुशालकाय आमी सगल्यांनी अणभवूंक जेजून हाडलेले खुशालकायेन आमी आमचें जिवीत जियोंक हे मिसाचे पेटेन आमकां फावो कर म्हूण मागुया. नी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोरपत्वीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका कूदको सोम्याका कूदको क्रिस्ताका कूदको क्रिस्ताका कूदको सोम्याका कूदको सोम्याका कूदको. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरसो ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. उदी करून आयच्या दिसाक झोल दीस मनयतात, काजराचें वरस मनयतात, तांकां मागण्यांत दवरुया. ही पिडेक जायतीं जाणां सांपडलेलीं आसात. तांचो इलाज करतात ते वैजकी दोतोर नर्सिंग दुसरी भावां भयणां आसात. तांचे खातीर मागुया. कधी करून 12वेची भुरगीं 10वेची भुरगीं परिक्षेक जबाब दितात, ही तयारी करतात. बरे भाशेन भुरग्यांनी आपले परिक्षेक जबाब दिवंक ही पिडे वेळार सगळ्या वायटा विघ्नांतली तांकां निवारूंक सुरक्षीत तांकां सांबाळूंक मागुया. भू करून आयच्या दिसाक सुमार 2 म्हयने जावन गेले. आमच्यो धार्मीक रिती भावार्थाच्यो रिती सेवा धर्म बंद जाल्यार आमी आमच्या घरांनीच आसात. मिसाचे बेटेंत इगोर्जेन येवन वांटो घेवंक आमचे लागीं घडोवन आमकां जायना, कित्याक हे पिडेक लागून लॉकडावनाक लागून सुमार 2 म्हयने आमच्या घरांनीच रावन हो भावार्थ जाता ते भाशेन आमी जिवो दवरपाचो प्रयत्न केला. वेगींचे सगळे नोश्ट पेस्पिडा सोंपोवन परतून आमच्या भावार्थाच्यो रिती भावार्थाच्यो चाली सेवा धर्म परतून सुरू जावंक आमकां मेळूंक मिसाचे भेटेंत मागुया. सर्वेस्पर आमच्या बाबा, जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या सोयंबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून सासणाच्या जिविताक आमकां तयार करताय. तुजे उजव्याक मोहिमेन बसलेल्या ह्या आमच्या सोडोंडाराक एकवटोन आमी जियेशीं कर आनी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां सगळें पवित्र स्नानांत तुजीं भुरगीं जाल्ल्या अमोर आनी सुखाबरीत जिविताक उठय. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. एके राती सोम्यान पावलूक दर्शनांत म्हळें, भिवू नाका, पूण उलय आनी ओगो रावू नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. ह्या शारांत म्हजे वाटेंत खूब लोक आसा, म्हणटूच तुका वायट करूंक कोण फुडें सरचो ना.
असो पावलू कोरिंतांत 1.5 वरोस रावलो आनी ताणें तांकां देवाचें उतर परगटलें. पूण गालियोन आकियेचो अधिकारी आसलो तेन्ना सगळे जुदेव एकठांय जावन पावलूचेर कोलपले आनी ताका न्याय सभेंत व्हेलो. तांणी म्हणलें, समृद्धीचेर आड वचून देवाक बोजात म्हूण हो मनीस शिकयता. पावलून तोंड उगडचे आदीं गालियोनान म्हणलें, जुदेवानो आयकात. कसल्या खोटेपणाचो वो अपराधाचो प्रश्न जाल्लो जाल्यार तुमचो आरोप हांव ते परी आयकतलो आसलो. पूण हो थोंटो उतराचो आनी नांवांचो आनी तुमचे समृद्धी विशीं देखून तुमीच तो सुटावो करात. असल्या वस्तूंची नीत करूंक म्हाका खुशी ना. उपरांत ताणें तांकां न्यायशाळेंतले भायर सरूंक लायले. तांणी सगळ्यांनी सोस्तेसाक देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक गोठ धरलो आनी न्यायशाळे मुखार ताका बडयलो आनी त्या गडबड्यांची गालियोनान पर्वा केली ना. थोडे दीस कोरिंतांत रावल्या उपरांत भावा भयणीचो निरोप घेवन प्रिसिला आनी आक्युला बरोबर तारवांत पावलू सिरियेक गेलो. केनक्रेसाक पावतोच आपणे आंगवण केल्ली ती पाडूंक पावलून आपले केंस तासले. देवाचें उतोरें. देवाचे वळोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो सोब जावंक दी. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. पोतून म्हणया, आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. सोमेस्त पोरजानो ताळयो पेटात. संतोषाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोवत्या सर्वेस्पराचें मनशांनी बें धरचें. सगळे प्रितुमेचो व्हरतो राजा तो. सोबाब आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. पोरजांक तो आमचे आधीन करता. राष्ट्रांक आमच्या पांया तोळा घालता. आमचें दायज ताणेंच आमकां विचून दिलां. हें व्हडपण जाकोबाक केरीत मोगान फावो केलां. सोबाब आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. संतोषाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. तुरतुऱ्यांच्या गणगणान सर्वेस्पोर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. सोबाब आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक 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 जोय जोय. कोश्ट मरण सोसूंक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेंत भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडून येवंक जाय आसलें. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक 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 जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव तुमकां सोद सांगता, तुमी रोडटल्यात आनी पिरनोतल्यात, पूण संवसार खुशाल बरी जातलो. तुमी खोंती बरी जातल्यात, पूण खोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. एक बायल पोरसूट जावच्या वेळार आपलो वगत पावलो म्हूण खोंती बरी जाता, पूण भुरग्याक जल्म दितच संवसारांत एक मनीस जाला म्हूण संतोसून
तिका आनीक खोंतीचो उगडास जायना. तशेंच तुमकां आतां खोंत जाल्या, पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलों आनी तुमचें काळीज खुशाल बरीत जातलें आनी तुमची खुशालकाय कोणूच तुमच्या काळजांतली काडचो ना. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावंडीनो, आमचो देव आपल्या आसण्या वरवीं आमकां सगल्यांक खुशालकायेन भरता तसलो देव. देवाचो आवडो एकूच की आमी सगळीं आपणे रचलोली पूत आनी धुवो आपले रचलोली रचना खुशालकायेन जियोवची. आनी ह्या पासत सुरवेक धांवन देवाचो आवडो तोच जावन गेलो. मनीस सदांच खुशालकायेन जियो आनी हीच खुशालकाय आमकां मेळचे खातीर आपल्या पुता जेजूक देवान धाडलो. आज पुरगटलोली दोनी वाचपां भावांडीनो ह्याच विशयाचेर देव दिता आपल्या आसण्या वरवीं आमकां दिता ती खुशालकायेचेर नियाळ करूंक आमकां आपयता. शुभ वर्तमानांत ती करून जेजू आपल्या शिसांक हेच खुशालकायची खबर सांगता आनी तो म्हणटा, हांव तुमकां सोच सांगता, तुमी रडटल्यात, तुमी पिरगतल्यात, कित्याक हांव तुमचे बरोबर आसना, हांव परतून वेता. पूण तुमी खुशाल जावची गरज, कित्याक हांव बापा सरशें वेता जाल्यार तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो. हांव वेता जाल्यार तुमकां ही खुशालकाय दिवन हांव वेतलो. जाल्यार जेजू ही खुशालकायची खबर आयच्या शुभ वर्तमानांत करता आनी म्हणटा, हांव खुशालकाय तुमकां दिवंक त्रास पडटले, तुमकां खोश दोग भोगचें पडटलें, दूख येतलें, पूण तरी आसतना हातूंतल्यान सगळें मोदेकत हांव तुमच्या सांगाताक आसून तुमचें जिवीत खुशालकायेचें जिवीत करतलो. आनी बाबा म्हणून एक उदाहरण जेजू ह्या शुभ वर्तमानांत दिता. जे पुरे एक ओस्तरी आपूण भुरग्याक जोल दिवचो वेळ पावता तेन्ना कोश्टावता, पूण भुरग्याक जल्माक आयल्या उपरांत सगळीच खुशालकायेन भरता आनीक आनी दूख तिचे नदरे मुखार येना, पूण भुरग्याक पळोवन खुशालकायेन भरता. असलेंच आमचें जिवीत जातलें. जेजू म्हणटा, कोणी दुखाक आमी सांपडटा, कोश त्रास आमकां भोगूंक पडटात, पूण आखरेक आमकां देव खुशालकायेन भरता, कित्याक ताचें आसणें आमकां खुशालकायेची घडी. हाचे पयले वाचपान दोन दुताच्या इतिहासांतल्या वाचपान घेवन पावलो तेंच आपल्या जिवितांत अनुभवता. आडखळी वेळार कोश्टा वेळार देवाचें उतर जेजूची बरी खबर परगट्टा आसतना जायत्यो आडखळी ताका येतात. जायते जाण ताचेर उपरासतात, ताच्या आंगार हात घालतात, ताका जिवेशी मारपाचो प्रयत्न करतात, ताचें नांव पिड्यार करतात. असले परिस्थितींत तोच सोमी घेवन पावलोक अशें म्हणटा, भिवू नाका, पूण उलोय आनी ओगो रावूं नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसा. पावंडीनो, हें आस्वासन, ही खात्री जेजू घेवन पावलोक दिता. जाल्यार हीच खात्री घेवन, हें आस्वासन घेवन घेवन पावलो त्याच जेजूक सगळ्यांक काळजीदारपणान परगट करता. जेजूचें आसणें आमकां खुशालकाय हाडटा. जेजूचें आसणें आमकां सगळ्यांक खुशाल बरीत करता. आनी देखून बाबा म्हणटलो, आज ही मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना आनी सरभोंवती घडलोले हे पिडेक लागून जो अनुभव आमचो जाता आसतना, हे पिडे वेळार, शिडे वेळार, ह्या दुखा वेळार, आडखळी वेळार, पेस पिडा, कोरोना वायरस ही संवसारभर पसरलेल्या हे असले परिस्थितींत जेजूचो उलो आमकां, जेजूचें आस्वासन आमकां, भिवू नाकात, हांव तुमच्या सांगाताक आसा. हें सगळें एका दिसाक सोंपतलें. हांव हें सगळें नपयत करतलों आनी तुमचें जिवीत खुशालकायेचें जिवीत करतलो. जाल्यार जेजूच्या आसण्या वरवीं ताची खुशालकाय आमी अनुभवया. जेजूच्या आसण्या वरवीं ताचें जिवीत आमचें जिवीत करपाचो प्रयत्न करुया. आनी जेजूच्याच आदारान, जेजूच्याच बळान, जेजूच्याच आसण्या वरवीं तो आमकां दिवंक सोदता ती खुशालकाय अनुभवून आमचें जिवीत खुशालकायेचें कर म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. भेटवणेच्या वेळार गायन गावुया आमची सगळी गुपीत चेतना C3 पान 19, C3 पेज 29. आमची
सगळी उबी चितना आमची सगळी गोडती तुका आमचे आवडे आमची काळज येसुका भेटोयता दोनिया तुझे बेटे बोरी सगळे जाऊ गावी उड्याचे गुडके तोशे जाऊ सोऱ्याचे देवे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे तुझे बेटे बोरी सगळे जाऊ गावी उड्याचे गुडके तोशे जाऊ सोऱ्याचे देवे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे म्हज्या भवमरीन हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण मागत हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळायेन मानून घे तुवें आमकां फावो केलाय ती देणी आमी ओगडायना जावचे आनी सासणाच्या सुखाक आमी सोलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्य आसूं आमची काळ जावं बारुया आमी ती सर्वेस्परांत वाडटा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या पुरोम योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावेन येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराची हें रगत पातकांची भोगसणें मेळचें तुमचे पासून आनी समेज
मनशां बसप तें वारवतलीं. हे म्हज्या उगडासा करात. Pawarta sagot porgotiam, Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोर्दाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा कर. आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारिये देवाचे आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोमृत आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्त बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. भवमडीनो देवान आजपासून आमकां राखल्यात आनी सांबाळल्यात. देवान आजपासून जाले सुमार 2 म्हयने जरी आमकां इगोर्जेंत येवंक मेळ्ळो ना तरी आमचो भावार्थ देवान जिवो दवरूंक आमकां आदार दिला. देवान आपलें आसणें आमकां फावो केलां. आपलो सांगात देवान आमकां फावो केला आनी बासायला. भिवू नाकात, हांव तुमच्या सांगाताक आसा. हें आस्वासन ही खात्री देवान आमकां दिल्या. आमचें जिवीत दुखा वेळार हे पिडे शिडे वेळार पासून देवान खुशालकायेन आमकां दवरल्यान ही खुशालकाय देवान आमकां फावो केले. देखून असल्यान सवार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बरोबर म्हणया. आमचे बाबा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले. आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले. आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले. आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे. म्हजे जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत हांव शेवूंक आशेतां. हे वेळार तुजे बोव मोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कोड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. D20 जेजू उगडास कोरिना जाल्यार पान 58. D20 पेज 58. जेजू उगडास कोरीन जाल्यार तुजो काळजा सोदूसान होत भोगता कितलो पूण तूच हाजीर चालू जाल्यार पुरो दादोस काहीन विरून वेचागोत जेजू तुझ्या बोवी नावा सारखे मोदू संगीत खंय सोरूच ना गावचे गोडवे उतो तोंडांतले ना गोडचे तुलोब चिंतून मोनान ना उपतोचे. कोरोना व्हायरस हे पिडे वेळार देवाचे काकलुतीचे मागणे. सोर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा, सोडवून दिवंक तुजो हात मुठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तुजो उतराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसा. तुजे उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळो. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक ओखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेव सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजे सवें तांकां बोरवांसो मेळो. सो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थया. बोकोनवळ्या बापा, दोयेळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दोयेळायेन आमकां सदांच सांबाळ.
तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपत्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाचे गायन गावुया व्हडत्या देवाक. E14 पान 205. E14 पेज 85. व्हडत्या देवाक वाखाणुया, मोगार बाबाक दिनवासुया. पातवी भुरग्यांक सोडून काडली, जेजू सोबेन जिवी केली. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळजान दिनवासा. जिव्या